पर्ये 1993 वर्सा देवी भूमिका देवळा कडेन प्राचीन शिलालेख सापडिल्लो. शिलालेखाचेर बरयल्ल्या लिखी प्रमाण 4थ्या आनी 5व्या शतकात गोंयांत आनीक एक खबर नाशिल्ल्या राजवटीची म्हायती मुखार आयल्या. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. गोंयच्या आणि दक्षिण कोकण भागाच्या प्राचीन इतिहासा बद्दल एक व्हड खुलासो हालींच जाल्ल्या संशोधनांतल्यान मुखार आयला. पर्येच्या भूमिका देवी मंदिराच्या भायर सापडिल्ल्या एका शिलालेखाच्या मजकुरा प्रमाण गोंयचेर राज्य करपी एका वेगळ्या राजवटीचे नाव सापडले. खरें म्हटल्यार हो शिलालेख 1993 वर्सा तेन्नाचे मुखेलमंत्री प्रतापसिंह राणे हाणें सगळ्यात पयलीं पळयिल्लो आनी तेन्नाचे पुरातन खात्याचे संचालक पी शिरोडकार हाणें त्या शिलालेखाचो अर्थ लायिल्लो. पूण 2 लायनीचो हो संस्कृत आनी ब्राह्मी लिपींतलो मजकूर चुकीच्या पद्दतीन कॉपी केल्ल्यान ताचो अर्थ वेगळोच लागिल्लो. उडिपीच्या एका कॉलेजींतलो आदलो प्रोफेसर टी मुरुगेशी हाणें ह्या शिलालेखावयलो मजकूर परत कॉपी करून ताचो नव्यान अर्थ काडलो तेन्ना ही नवी म्हायती मुखार आयली. ह्या शिलालेखा प्रमाण 4थ्या आनी 5व्या शतकात गोंयचेर हैया राजवटीच्या धर्माराजाचे राज्य आशिल्ले अशें कळटा. आमकां कळटा की ते स्थान इतले पवित्र जावपाचें कारण थंयच हाज्या पयलीं एक यज्ञविधी जाल्लो आनी तो यज्ञविधी कित्याक जाल्लो तें आतां आमचे मित्र मुरुगेशी आनी त्या लेखाचें वाचन तांणी ठसो घेतलो ताजो परतो गोंयांत येवन. कित्याक 1993 सालान जे छापून आयिल्लें आनी कोणा कडेन तो ठसो दाखयल्लो तो तांचें म्हणणें आसा की तो ठसो एका विशिश्ट पद्दतीन घेवचो पडटा. तो घेवंक नाशिल्ल्यान ती लिपी तेन्नाची इतल्या 1800 वर्सां पयलींची ताजें सारकें वाचन जावंक ना. तें मुरुगेश हांणी मागीर एका ह्या क्षेत्रांतले आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियेचे तांचे मित्र आसात तांणी मुनिरत्नम रेड्डी म्हणटा तांकां मदत केली हो ह्या ठशाचें वाचन करपाक. आनी जे आतां हो लेख आसा तो 2 वळीन संस्कृत ब्राह्मीण आसा आनी ब्राह्मी अक्षरां आसा आनी संस्कृत भाशा आसा जाल्यार ते तो लेख आसा तो असो पयल्या वळीन आसा. धम्मलय जुनू हैहय म्हणजे हैहय राजवंशाची म्हायती तातूंत मेळटा आनी राजाचें नांव मेळटा की धर्मयज्ञ हे त्या पयल्या राजाचे ते म्हणटात की हें भोज घराणें आसूंक शकता जे चंद्रपुरा राज्य करताले आनी ते मान्य आसा म्हाका. हो पाशाणी उपस्तंभ एकमेव आसूंक शकता संपूर्ण ह्या आमच्या अस्तंत दर्यादेगेर आनी गोंयांतलो. त्या दृश्टीन पर्येच्या ह्या उपस्तंभाचे किंवा खांब्याचें पाशाणी महत्व खूब वाडलां आतां आनी ताजेर खूब आनीक जाण येवन संशोधन करतले वेगवेगळ्या पद्दतीन. Re-examination of the inscription, I understand that inscription recorded for the first time in the Goan history a new dynasty that was ruled over Goa. As stated in the inscription, Dharma Yagno, a king of Ayaya family, performed a yagna or a sacrifice in the Bhumika temple. Now it is a completely dilapidated condition, and along with his army he conducted a sacrifice, and it could be the pillar could be a upastamba or a sacrificial pillar. And this inscription is very important so far concerned the Goa history and culture. It was the earliest known record of Goa on paleographical basis, that is on the basis of the writing. We come to the conclusion that it belongs to 4th or 5th century AD. So that is why it is the earliest inscription of Goa and composed in Brahmi script and Sanskrit language. Though it was a small inscription, it is very, very important, which introduced for the first time a new dynasty that was existed in Goa. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.